समेस्त मयेकारांक उमळशीक लागून राविल्ल्या मयेच्या श्री माया केळबाई देवीच्या कळस उत्सवाक शुक्रारच्यान सुरवात जाली खरी। मात मान आणि अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान वातावरण मातशें तापलें। श्री महामाय देवळांतल्यान देवीचो कळस भायर काडटना एका गटान हरकत घेतली। मात मामलेदार राजाराम परब हांणी विरोधी गटाक न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण उत्सव जातलो अशें स्पश्ट केलें। उपरांत कळस देवळा भायर काडलो। मात कळस केळबाई वाड्यावयल्या श्री केळबाई देवीच्या देवळांत घेवपाक लोकांनी विरोध केलो। देवळाचे मुख्य दार बायलां दादल्यांनी आडायलें। भाविकांसयत कळस घेवन अवसारी मोड देवळांत येतकीच लोकांनी कळस आडायलो। उपरांत भायल्यानूच कौल दिवन कळस सातेरीच्या देवळांत गेलो। फाटलीं 3 वर्सां पुलीस बंदोबस्तांत हो उत्सव मनयल्लो। अंदूय पुलीस बंदोबस्तांत उत्सवाक सुरवात जाली। देवळां आनी घराघरांनी भोंवले उपरांत फुडल्या शेनवारा 4 मार्चाक हे उत्सवाची सांगता जातली।